नमस्कार टी टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना काणेकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। बायला उद्देजकांक प्रोत्साहन दिवचे खातीर सरकार वुमन एंटरप्रेन्युअरशीप सेल करतले स्थापन। उत्पादन क्षेत्रांत बायलांच्या आंकड्यांत वाड। गोंयांत बायलांनी सुरू केला 50% स्टार्टअप, सांगता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। कला राखणमाणाच्या वांगड्यांनी PWDच्या कार्यालया भायर केली निदर्शनां। कला अकादमींत सुरू आशिल्ल्या दुरुस्तीच्या कामाचे करचे स्ट्रक्चरल ऑडिट, कला राखणमाणाची मागणी। कानोळे वाठारांत एका फ्लॅटाक उजो लागिल्ल्यान फ्लॅटाचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण। सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी। बेतोडा जंक्शन ते उद्देगीक वसणूक मेरेन रस्त्यार पडल्यात फोंडकुलां। येरादारी करपी लोकांक जाता त्रास, अपघातूय वाडल्यात। बेगोबेग रस्त्याची करची दुरुस्ती, थळाव्यांची मागणी। ओडिशांतल्या पुरी जगन्नाथ रथयात्रेक सुरवात। विशाल रथान बसून देव भायर सरले। मावशेच्या घरा वचपाक हजारांनी भाविकांनी लायली रथयात्रेक हजेरी। केप्यां तिळामळ पारोळा मुखेल रस्त्याचेर हेडपी गोरवांची समस्या। हेडपी गोरवांक लागून येरादारी करपी लोकांक सोंसचे पडटात त्रास। संबंदीत प्रशासनान घेवची दखल, जाता मागणी। आता खबरो विस्तारान। कानोळे वाठारांत एका फ्लॅटाक उजो लागलो। उजो लागिल्ल्यान फ्लॅटाचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जालां। बेरेस्तारा राती ही उजो लागपाची घडणूक घडली। सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी। बेतोडा जंक्शन ते उद्देगीक वसणूक मेरेन रस्त्याचेर फोंडकुलां पडिल्ल्यान येरादारी करपी लोकांक समस्या निर्माण जाल्या। रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलांत पडून लोकांक दुखापत जाल्या। अशा तरेचे अपघात जावचे न्हय हाचे खातीर संबंदीत प्रशासनान बेगोबेग रस्त्याची दुरुस्ती करची, अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। फोंडे तालुक्यांतल्या बेतोडा वाठारांत रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्ली दिश्टी पडटा। बेतोडा जंक्शन ते उद्देगीक वसणूक मेरेन रस्त्याचेर फोंडकुलां पडिल्ल्यान येरादारी करप्यांक तशेंच थळाव्यांक त्रास सोंसचे पडटा। ह्या फोंडकुलांत पडून जायते जाणांक दुखापत जाल्ल्याचे थळावे सांगता। पावसा पयलीं रस्तो हॉटमिक्स करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्ली, मात रस्तो हॉटमिक्स केलो ना। लोकांच्या जिवाक धोको जावचो न्हय हाका लागून जाता तितले बेगीन ह्या रस्त्याची दुरुस्ती करची, अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। बेतोडा जंक्शनाचे 4 रस्ते ते डायरेक्ट दाबाळ मेरेन, दाबाळचो पूल हो सगळो बेतोडा वाठारांत पडटा। आनी मेजर म्हटल्यार मदें मदें त्या रस्त्याची जी परिस्थिती आसा पळोवपाक वचत जाल्यार सामकी आमकां डेंजरस जावन गेल्ली आसा ती। म्हटल्यार आतां पावस जर सामको चड प्रमाणान पडत, ह्या तो तुमकां दिश्टी पडटा हे सगळे खड्डे आसात हांगा रस्त्यार ते भितर उदक भरता आनी रातचे जे काळखान यो वच करणारे जे लोक आसात आमचे सुद्दां खड्डे आमकां न दिसल्या कारणांनी आमकां त्या खड्ड्यांनी आमची गाडयो पडटा आनी सामकी केन्नाय खंयचोय अपघात जावपाची शक्यता आसा तेजे भितर। जाता तितले बेगीन हो रस्तो जावचो आनी बारीक बारीक पॅच केले म्हणून जायनात, ते बारीक बारीक पॅच खंय खड्डे आसात थंयच केले म्हणून जायना। आमची एक मागणी आसा की हो सगळो रस्तो सामको हॉटमिक्स जावपाक जाय आसलो पावसाचे पयलीं। आतां बारीक बारीक हे रस्त्याची कामां आमच्यांनी त्रास जातात न्ही सगळ्यांक। आतां एज लोकांचे फाटो वता पडटा हांगासर सगळे, तेंचे मातसो विचार करपाचो न्ही। बेतोडा टू फोंडा जंक्शन पर्यंत जे रस्त्याची हालत जाल्ली आसा ती हालत पळोवन अक्षरशः रडपाक येता। जी इस्कॉलाक भुरगीं वता ती भुरगीं फाटल्यान पेरंट्स तांकां ती फाटल्यान आसा काय ना हें सुद्दां कळना। इतले खड्डे जर काय जर मेजीक जाल्यार जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता 10,000च्या वयर खड्डे ह्या रस्त्याक पडलेले आसा। ह्या ऑथॉरिटीन किंवा स्थानीक आमदारान आनी पंच जो स्थानीक पंच आसा सरपंच हांणी बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालून जे जाता तितले बेगीन हे खड्डे बुजोवन घेवचे। मॅकडॉनल्डच्या फुडल्या वटेच्यान जर पळयत न्हू अक्षरशः सर्कस करून लोक वयता। सो खड्डे डेंजरस आसा, सामके डेंजरस आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्वप्नेश च्यारी।
ओडिशांतल्या पुरी शारांत जगन्नाथ यात्रा सुरू जाल्या. आषाढ म्हयन्यात शुक्ल पक्षाचे दुसरे तिथी पासून जगन्नाथ रथांतल्यान मिरवणूक काडटात. भगवान जगन्नाथ भाव बलभद्र आनी भयण सुभद्रा हांची व्हडल्या रथांनी मिरवणूक काडटा. हे यात्रेक लाखांनी भाविक हाजीर रावता. जय जगन्नाथ म्हणीत लाखांनी भक्तांनी यात्रेंत वांटो घेतलो. केप्यां तिळामळ पारोडा मुखेल रस्त्याचेर हिडपी गोरवांची समस्या निर्माण जाल्या. रस्त्यार वचत थंय गोरवां भोंवतना नदरेक पडटा. ह्या गोरवांक लागून येरादारी करपी लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा. इतलेंच न्हय जाल्यार हाका लागून अपघाताचोय धोको वाडला. संबंदीत प्रशासनान हाची दखल घेवची अशी मागणी जावपाक लागल्या. पावसात मोस्टली इश्यू असता रोड ॲक्सिडेंट जावपाची म्हणल्यार गोरवां आनी पावस चालू म्हणटकीर ती रोडार येतात आनी रोडा मदीं बसतात उबी रावतात आनी ती मोठे संख्येन असतात 25-30 अशी ग्रुपान असतात. हे वर्सान वर्स असता. पयलीं कितें आसतालें पयलीं रातची बसताले आनी जेन्ना पावस येता तेन्ना ही गोरवां आसता ती येवन रस्त्या मदीं रावता आनी हो इश्यू आतां सद्याक केपें वाठारांत वाडलेलो आसा. सद्याक केप्यां तें तिळामळ तें पारोडा पर्यंत ह्यो गोश्टी खंय तरी ही गोरवां आसा ती रस्त्यार येवन मदीं बसतात आनी ट्रॅफिकाक डिस्टर्ब करतात आनी खंय तरी जे सद्याक हेंचे जी गोरवां रस्त्यार बसपाचें दिसान दीस वाडत चाललेलें आसा. हेचेर खंय तरी जी म्युनिसिपालिटी ना जाल्यार लोकल पंचायतीन ताबडतोब लक्ष दिवन हे गोश्टी खंय तरी जाग्यार घालपाची गरज. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर केपेंच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. आंबावली केपेच्या शेतकारांनी शेतां करपाक सुरवात केल्या. आधुनीक काळ आशिल्ल्यान लेगीत हे शेतकार अजून पारंपरीक पद्दतीन शेतां करतात. पळोवया हो खासा रिपोर्ट. आंबावली केपेचे हे शेतकार जोआव फर्नांडीस आणि प्रिन्स मोरायस. जोआव हो पेशान आदवोगाद जाल्यार प्रिन्स बोटीचेर तारवटी म्हूण कामाक आसता. मात दोगूय आजून मेरेन शेत वेवसाय करतात. प्रिन्स मोरायस बोटीवेल्यान घरा आयले उपरांत शेत वेवसायांत आपल्या घरच्यांक मजत करता. जोआव आदवोगाद आसून लेगीत फावल्या वेळार तो शेताची कामां करता. आतां सध्या तांच्यांनी आपलें शेत नांगरपाक सुरवात केल्या. लोक पावर टिलर घालून शेत नांगरतात. मात प्रिन्स आनी जोआव आजुनय पारंपारीक पद्दतीन म्हळ्यार जोतान शेत नांगरता. आधुनीक पद्दतीन शेत नांगरले जाल्यार जमनींतले जीव जंतू मरता, पिकांचे लुकसाण जाता. ताका लागून ही पारंपारीक पद्दत वापरून शेत नांगरता म्हूण जोआव फर्नांडीस सांगता. पयलीं सावन ते मायन पायन करून येयले न्हू. कित्याक हांव मेन म्हणल्यार हांव एक सिमेंस हांव बोटीर काम करता. सो जेन्ना हांव घरा येता तेन्ना शेताचो वार आसता न्हू तेन्ना हांव शेतां येता. सो म्हणजे कितें आसता एक शेत रोयता जाल्यार तुका जाय तो सपोर्ट आसपा जाय फॅमिलीचो. सो आतां मागीर गेले ते पावटी पणाक उरलें कित्याक म्हगे फॅमिली सपोर्ट म्हाका नासलो आनी म्हगेलें वचपाचें जालें. सो आतां ह्यो पावटी आतां वचपाचो आहा पूण आतां टायम मेळटा ते भाशेन येवन शेतां येवन हांव म्हणजे मागीर ती आतां मुखार सरल्या करया म्हणून. सो हांव ती हेल्प करपाक मातशें येता शेतां. शेत म्हणल्यार आमगेलो मूळ वेवसाय. आतां आमी शेतांतल्यान मुखार पावल्यात म्हणटकीर जो मूळ वेवसाय आहा तो सदां सांबाळचो अशी म्हाका दिसता आनी ते हेतून हांव शेत सांबाळटा. आतां आमगे ठरावीक टायमींग आसता. सकाळचें 5 उठप, 5 ते अरावंड 4:45 म्हणल्यार होमवर्क करप. केन्ना 4:30 उठप, 6 घरा कडच्यान भायर सरप, 6 ते 8:30 ओर 8 शेतां काम करप, मागीर घरा कडेन रिफ्रेश जावप आनी मागीर ऑफिसां वचप. हो आमगे रेगुलर. आनी आमी हे वर्स आमी जोत सांबाळून दवरला. जोत इतल्या खातीर सांबाळून दवरला की बैल जे आसात
दे आर पार्ट ऑफ आवर सिविलायझेशन. म्हणटकीच तेमकां आमगे सिविलायझेशन सदांच एक मात दवरचो अशें म्हाका तरी दिसता. आनी त्या हेतून हांवें आमचे जोत सांबाळून दवरलां. आनीक जोताचे फायदे आसात, खूब फायदे आसात. आतां जेन्ना आमी नागरांत आसतात तेन्ना जे जीव आसात, आतां गांयदळ धर, तुगेले बेबके धर, नुस्त्या धर, कोंगी धर, हेंचो सांबाळता. आनीक हे जे जीव आसात ते जमनीची फर्टिलिटी वाडोवपा खातीर जावं जमनी जे दुयेंस रोग तयार जातात ते मारपा खातीर खंय तरी सपोर्ट करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर आंबावली केपेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकार. गोयचे ट्रॅव्हल आनी टुरिझम असोसिएशन कोर्टान गेल्ले. ते खातीर न्यायालयाच्या निर्देशा प्रमाण हे मिटर बसयल्यात. आपूण मंत्री जावचे पयलीं टॅक्सी मिटर बसोवपाचो निर्णय जाला अशें येरादारी मंत्री मॉविन कुदिनोन सांगले. तशेंच मायकलान केल्ल्या विधानाचेर मॉविनान भाश्य करप टाळ्ळें. कांयच करूंक म्हणपाचें ना. सगळ्यांक खबर आसा TTAची कोर्टान वचून कोर्टाचे आदेश प्रमाणे मिटर घातलेले आनी मिटर घेवपाचे सगळो निर्णय हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जासलो म्हणून घेतलेलो. मातशें रिकॉर्ड चॅक. पूण तुमकां ब्लेम करता तो डायरेक्टली. म्हाका थोड्यांक ती संवय आहा उलोवपाची, समजलो न्हू. हांव वाडोवपाक सोदना. कितें प्रॉब्लेम सुटावो जातलो जाल्यार उलोवपाचें आनी कन्फ्युजन क्रिएट करपाचें म्हाजो केन्ना उद्देश. कितें पर्सनल हे कितें आसा काय म्हणून ते ताका तुमी विचारा न्हू, म्हाका कितें विचारता. म्हाजें कांयच ना न्ही. आय एम नॉट बिटर अबाउट इट. थोड्या संवयच आहा मरे, हिंगासून थिंगा, थिंगासून हिंगा कितें उलोवपाचें संवय आहा न्हू. तुमकां खबर आसा. गोंयांत वाडपी हिंसक सुण्यांच्या हल्लो करपी घडणुकांनी वाड जायत आसा. हे फाटभुंयेर सडे शिवोले पंचायतीन भायल्या जातीची सुणी पोशिल्ल्या धन्यांक नोंदणी करप नोटीस जारी केला. हातूंत अमेरिकन एक्सेल बुली, जपानी टॉसा, डॉगो अर्जेंटिना, फिला ब्राझिलिया, पिटबुल टेरियर, रॉटवायलर, जर्मन शेपर्ड, रुरकी सारख्या हेर सुण्यांच्या जातींचो आस्पाव आसा. ह्या सगळ्या जातींच्या सुण्यांची नोंदणी बेगोबेग पंचायती कडेन करची. तशेंच पोशिल्ल्या गांवठी सुण्यांक लसीकरण करचें अशें आवाहन सरपंच दिपा पेडणेकार केले. एज पर डायरेक्टर ऑफ पंचायतीच्या ऑर्डरी प्रमाणे आम्ही ही नोटीस काढलेली आहे की जे डॉग ब्रँडेड डॉग आहा पळय ते रजिस्टर करपाचे आणि रजिस्टर फॉर्मा ही आम्ही आमच्या पंचायतीन अवेलेबल करून दिल्ली आहे आणि त्याका कितें लागता पळय ते लिस्ट आउट केल्ले आहा. सेम त्यात एप्लिकेशन फाटल्यान आमी तांकां जे एफिडेवीट तेंच्यांनी दिवचे पडटले ओनरांनी ते प्रिंट आउट केल्ले आसा. हांव मागता आमच्या ग्रामस्थां कडेन की तेंच्यांनी येवपाचे आनी फॉर्मां आमच्या पंचायती कडल्यान घेवन वयपाचे. तशेंच तांकां मागता की जे नेबर आहात जे हांगासले विलेजर्स ना जे हांगा स्टे करतात तांकांय तुमी इन्फॉर्मेशन मातशी दिवपाची आनी तेंची फॉर्मां रजिस्टर करून घेवपाचे. लास्ट इयर एक इन्सिडंट जाल्लो की एक डॉगी और कोणाचो तरी तेमी एकाचेर अटॅक केल्लो आनी तेचो तो पाय सुद्दां फ्रॅक्चर जाल्लो आसा. म्हणजे हे कितें करतात ओनर आसा पळय ते हांगासले सोड भायले सुद्दां ते घरान हें करता तांकां. पूण जेन्ना तांकां भोंवपाक व्हरता पळय भायर तेन्ना एकदां तेंची चेनी बी सुट्टात आनी ते मागीर अटॅक विलेजांचेर करतात. काणकोण गालजीबाग दर्यादेगेवेली रेंव व्हांवून गेल्ल्यान दर्यादेगेर आशिल्ली सुरीची व्हडली झाडां हुमटून पडल्या. सुमार 45 सुराची झाडां मोडिल्ल्यान दर्यादेगेर येवपी पर्यटकांक त्रास सोंसचे पडटात. कांय पर्यटक ह्या झाडांक आपटून पडले म्हूण थळावे सांगतात. ही झाडां बेगोबेग काडून उडोवचो अशी मागणी थळाव्यांनी संबंदीत खात्या कडेन केल्ली. उपरांत ही मोडून पडिल्ली झाडां बेगोबेग काडटले अशें आश्वासन राना अधिकारी राजेश नाईक हांणी दिलें. सगळ्या विजिटरांक आणि लोकल्सांक कळयता की लास्ट इयर पावसान गालजीबाग बीचीर सँड इरोजन जावन कॅज्युरिना ट्रीज अपरूटिंग जाल्ली आसा. तशेंच जी कॅज्युरिना ट्रीची रूट्स एक्सपोज जाल्ली आसा ती आमी कवर करून रिस्टोर केल्ली आसा. तर ह्या वर्साय बी पावसान म्हाका डेंजर लागता. तर हांव सगळ्यांकडे रिक्वेस्ट करता की ती एरिया पावसान लोकांनी विजीट करची न्हू. तशेंच WID डिपार्टमेंटा कडेन आमी टेम्पररी रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्ट करपाक मागलेले आसा. तर ते टेम्पररी
रिटेनिंग वॉल बेगीतल्या बेगीन कंस्ट्रक्ट करतली अशी हांव आशा बाळगता आनी आमचे डेंजर अवॉइड करतले. काणकोणच्या गालजीबाग समुद्र किनाऱ्याचेर हांगा निसर्गान बहरलेल्या ह्या समुद्र किनाऱ्याचेर अनेक सुरीरुखाची झाडांतली गेल्ल्या ह्या पावसान अनेक झाडां ही कोसळलेली आमकां दिसतात. ती झाडां काडपाचें काम खंयच्या ऑथॉरिटीन आज मेरेन केल्लें ना. आमी जर पळयत जाल्यार ह्या दर्या वेळेचेर भोंवपाकूय कोण शकना, कारण सगळ्याक ही व्हडली व्हडली झाडां आसात ती पडलेली आमकां दिश्टी पडटा. ह्या वेळार जर रातीन कोणी वाटसरू चलोन वेळेवयल्यान गेल्यार सुद्दां अपघात जावन मरण सुद्दां येवपाक शकता. इतली भयानक परिस्थिती ह्या समुद्र किनाऱ्यार वयली आसा. सरकारी यंत्रणेन ह्या कडेन त्वरीत लक्ष दिवचें आनी ह्या जाग्याचेर गालजीबाग समुद्र किनाऱ्याचेर जी सुरीरुखाची झाडां सबंद दर्यान ती वेळेर समुद्र किनाऱ्याचेर जी कोसळ्ळ्या ती ताबडतोब काडची अशी स्थानिकाची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर हांव सुविरू कुमार. गोवा टॅक्सी ॲपा कडल्यान 25 लिटरां मेरेन फुकट इंधनाची येवजण जाहीर केल्या. पयले 500 टॅक्सीकारांक ह्या येवजणेचो लाव मेळटलो. येवजणे खातीर सरकाराच्यो अटी लागू. पर्यटन खात्यान हे विशीं मुख्यमंत्री आनी पर्यटन मंत्र्याचो फोटो घालून जायरातूय प्रसिद्ध केल्या. पूण हे विशीं मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार ताका कितेंच खबर ना. गोवा टॅक्सी ॲपा कडल्यान 25 लिटरां मेरेन फुकट इंधनाची येवजण जाहीर केला. ह्या ॲपाच्या माध्यमांतल्यान 50 भाडी मारिल्ल्या पयल्या 500 ड्रायव्हरांक 25 लिटर इंधन फुकट मेळटलें खंय. हातूंत पेट्रोल, डिझल आनी CNGचोय आस्पाव आसा. हे येवजणेचो लाव घेवपा खातीर ड्रायव्हर 30 दीस सकाळी 8 ते रातीच्या 8 मेरेन ॲपार एक्टिव्ह आसपाक जाय. ॲपाचेर 12 वरां एक्टिव्ह आशिल्ल्या ड्रायव्हरांकूच हे येवजणेचो लाव घेवपाक मेळटलो. पर्यटन खात्यान हे विशीं जायरातूय प्रसिद्ध केल्या. पूण हे विशीं मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार ताका हे विशीं कितेंच खबर नाशिल्लें. पत्रकारांच्या प्रस्नाचेर पळयता अशी जाप मुख्यमंत्र्यान दिली. टॅक्सी ॲपाचेर बायट दिवंक मेळटलें. गोवा टॅक्सी ड्रायव्हर जाला पळय तेजेर जस्ट वन थिंग. गोवा टॅक्सी ॲप लॉन्च केला पळय आयज सगळे ड्रायव्हर ॲप ॲप लॉन्च जाला. कोणी गेला तुमचो फोटो हा तितून वयला ते टुरिझम डिपार्टमेंट आणि सर डिपार्टमेंट तुमचो मिनिस्टर सीएम संविधानाचे तुम्ही स्कुलाक अवेअरनेस खातीर हे केला न्ही ते कशें आसतले भुरग्यांक आतां एक वर्स तुम्ही कितें दवरलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. अंदू 9 ते 12 ऑक्टोबरा मजगती पर्पल फेस्टिवल जातले. अंदू संयुक्त राष्ट्र आनी केंद्रीय सामाजीक न्याय मंत्रालयाच्या जोड पालवान हो महोत्सव आयोजीत केला. युनिवर्सल डिझायन आनी इन्क्लुसिव्ह थिंकिंग अशी ह्या वर्साची संकल्पना आसा अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली. तशेंच बुद्धीन दिव्यांग आशिल्ल्यांक 10वी 12वी आनी पदवीचे प्रमाणपत्रय दिवपाची घोशणा मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार केली. पर्पल फेस्टिवल ऑक्टोबरात जातलो. या वर्सा संयुक्त राष्ट्र आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या जोड पालवान हो महोत्सव मनयतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली. तशेंच बुद्धीन दिव्यांग आशिल्ल्या व्यक्तींची कुशळटाय चाचणी घेवन तांकां 10वी 12वी आनी पदवीचे शिक्षणीक प्रमाणपत्र दितले अशी घोशणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केली. आमच्या ह्या फावटीचे इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल हे युनायटेड नेशन आणि त्याच बरोबर सोशल जस्टीस मिनिस्ट्री द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्या संयुक्त विद्यमानान हांगासर जाता. सगळ्यात पयली मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी तांची एंटायर टीम हांच्या खूब खूब अभिनंदन म्हणटा, कारण देशाक आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर पयलेच फावटी अशा पद्दतीचो पर्पल फेस्टिवल फावटी घडयलो आनी तो पर्पल फेस्टिवलाची चर्चा ही देशांत न्ही तर ग्लोबल लेवलाचेर जावपाक पावली. तांकां आमी जर स्किलिंगाचो सगळ्यांचो विचार करता आसत जाल्यार इंटलेक्च्युअल डिसेबल्ड लोकांच्याय बी स्किलिंगाचो इट इज नॉट ओन्ली द स्किलिंग. नाव वी आर थिंकिंग टू गिव देम द सर्टिफिकेट. गोंय हे पयले राज्य जातले की ह्या लोकांक सुद्दां इक्विवेलंट टू 10वी पास सर्टिफिकेट दिवपाची, इक्विवेलंट टू द 12th पास सर्टिफिकेट दिवपाची, जेणे करून आमी म्हणटा ते तांकां जो 4% तांकां रिजर्वेशन्स आसा त्या 4%आन तांकांय बी तांचो वांटो जो आसा इंटलेक्च्युअल डिसेबल्ड लोकांक मेळपाक जाय. अदरवायज नाल्यार इंटलेक्च्युअल डिसेबल्ड लोकांक तांचे कडेन खंयचीच सर्टिफिकेट नासल्या कारणान ते एप्लाय करूंक शकना. बट सरकार म्हणजे हातूंतल्यान इट वील टेक द पॉलिसी डिसिजन आनी डेफिनेटली पॉलिसी डिसिजन्स घेतल्या उपरांत आमी जाता तितके बेगीन म्हणजे इंटलेक्च्युअल
लेवल फॉर एक्झाम्पल संजय स्कुलात ते 5 वर्सां शिकता आसत जाल्यार 5 वर्सां शिकल्या उपरांत ताची 1 लेवलाची स्किलिंग एग्जाम घेवन ताका 10वी सर्टिफिकेट दितले, 12वी सर्टिफिकेट दितले आनी वेळ पडलो जाल्यार इन फ्युचर ग्रॅज्युएशन किंवा त्या पद्दतीची सर्टिफिकेटूय ताका दिवपाचो आमच्या सगळ्या हायस्कुलांतल्यान जितकी स्पेशल स्कुल्स आमची आसा त्या सगळ्या हायस्कुलांतल्यान अशा पद्दतीची त्यांची इदर गोवा बोर्ड अदरवायज द डिफरंट बोर्ड विल टेक दॅट स्किलिंग एग्जाम अँड आमी तांकां ही सर्टिफिकेट जी ही दितली. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. तुम्ही सत्तरींतल्या ट्रेंडिंग मिनी काश्मीराक भेट दिवपाचो प्लॅन बीन केला जाल्यार ही खबर तुमच्या खातीर. सोशल मिडियाचेर बरोच ट्रेंडिंग जावपी सत्तरींतलो मिनी काश्मीर आतां भेट दिवप्यां खातीर बंद केला. उदका स्रोत खात्यान तशी कागाळ वाळपय पुलिशे कडेन केल्या. ह्यान फुडें जो कोण सत्तरींतल्या त्या मिनी काश्मीराक भेट दितलो ताचेर कारवाय जातली. पळयात. पावसाची मजाच वेगळी. पांचवोचार सैम, व्हाळ आनी न्हंयांचे अलंकार हे पर्यटकां सयत गोंयकारांचे आकर्शण जाला. जो तो रानावनाची वाट धरता. धबधबे, धरण वाठारांतली रानां वर्सान एकदां जायना गिजबिजून उठतात. तरणाटे, जाणटे नेणटे जो तो ह्या सैमीक उदका स्रोतांचेर वचपाक पसंत करता. ह्या पावसाळ्यान सोशल मिडियाचेर ट्रेंडिंग जाल्लो सत्तरींतलो मिनी काश्मीर तितलोच मन भुलोवपी. मात आतां सत्तरींतल्या ह्या मिनी काश्मीरांत वचपाक उदका स्रोत खात्यान बंदी घाला. उदका स्रोत खात्यान तशी कागाळ वाळपय पुलिशे कडेन केल्या. ते प्रमाण सध्या थंय पुलीस तैनात आसा. ह्यान फुडें जो कोण सत्तरींतल्या त्या मिनी काश्मीराक भेट दितलो ताचेर कारवाय जातली. जायते पर्यटक तशेंच गोंयभर सावन तरणाटे हांगा आपलो जीव धोक्यान घालून रील्स, फोटोग्राफी करपाक येतात. हळशीक करतात. हाचो रानटी जनावरांक त्रास जाता. हो वाठार पट्टेरी वाघ, वाशेला, बिबटे, किंग कोब्रा हांगा तांचो राबितो आसता. आनी जर मनशां अशा सुवातेर वचत जाल्यार तांच्या जिवाक धोको उप्रासूंक शकता. तशेंच ह्या सत्तरींतल्या अंजुना धरणांतल्या मिनी काश्मीरा मेरेन वतले जाल्यार चोल्ला घाटाच्या मुख्य रस्त्यार गाडयो दवरून पायवाटेन वयचे पडटा. आनी लोक खंयच्या खंय गाडयो पार्क करून दवरिल्ल्यान मुख्य रस्त्यार येरादारी कोंडी जाता आनी येता वयत्या लोकांक हाचो त्रास जाता. देखून ही कारणां मतीन धरीत उदका स्रोत खात्याचे सुप्रिटेंडंट इंजिनियर दिलीप नाईक हांणी सैमाच्या संरक्षणा खातीर तशेंच भेट दिवप्यांच्या सुरक्षे खातीर हो बंदीचो निर्णय घेतला. चोल्ला घाटान आसपावपी अंजुणे धरण हे जलसिंचना खातीर आनी पिवपाच्या उदका खातीर बांदिल्लो धरण प्रकल्प आसा आनी ताचो जो जलाशय आसा त्या जलाशयान खरें म्हळ्यार जेन्ना मान्सूनचो पावस सुरू जाता त्या वेळार वचप हे कायद्यान गुन्हो आसा. कारण जेन्ना धरणाच्या जलाशयान उदक सांठोवपाक सुरू जाता त्या वेळार हांगा वचप म्हळ्यार मरणांक निमंत्रण दिवप. तशें पळोवपाक गेल्यार अंजुणे धरणाचो जो जलाशयाचो वाठार येता तो मादई अभयारण्यान येता आनी 1972च्या कायद्यानुसार अभयारण्यान प्रवेश करपा खातीर परवानगी लागता चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डनाची. आमी जर ही परवानगी न घेता अशा वाठारांत प्रवेश करता जाल्यार तो एक गुन्हो जावन येता. जलाशयाचो वाठार हो आमकां पिवपाचें उदक पुरोवपाचें म्हत्वाचें साधन आसा आनी अशा ह्या जाग्याचेर आमी मिनी काश्मीर म्हणून जर वचपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता की हो जलाशय आसा त्या जलाशयाचें अस्तित्व दुर्बल जातालें. हो पुराय वाठार जो आसा ह्या वाठारान राबितो करता पट्टेरी वाघ जाका आमी दांडयो वाघ म्हणटात तो. त्याच परीन ह्या वाठारान वाशेला आसा, ह्या वाठारान बिबटे आसा, ह्या वाठारान भुजंग जाका आमी किंग कोब्रा म्हणटा त्याचो राबितो आसा आनी अशा ह्या वन्यजीवां खातीर राखून दवरलेल्या वाठारांत आमी वचप, थंय धुडगूस घालप, थंय फोटो काडप हे कितपत योग्य जाता हे आमी विचार करपाक जाय. कारण आयज अस्वलां ही मनशाचेर हल्लो करपाक लागलेली आसा. WRDचे सुप्रिटेंडंट इंजिनियर जे आसा दिलीप नाईक तेंच्यांनी स्पश्ट केल्लेलें आसा की अशा ह्या वाठारांत आमी वचप ही चुकीची गजाल जावन आसा आनी तेंच्यांनी रितसर अशी तक्रार जी आसा ती पुलिसा कडेन केल्लेली आसा आनी आतां जबाबदारी आसा वाळपयच्या पुलिसांची की तेंच्यांनी ह्या वाठारांत प्रवेश करपी जे आगंतूक लोक आसा तेंचेर कारवाई करपाची. कारण हो वाठार जो आसा हो वन्यजीवां खातीर वाठार आसा. हो वाठार आसा तो आमकां पिवपाचे आनी शिंपणावळी खातीर उदक दिवपाचो वाठार आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
फोंड्या आनी दारबांदोडा तालुक्यांतल्या महामार्गार रातच्या वेळार हेडपी गोरवां बसतात. ही गोरवां रातची दिश्टी पडनाशिल्ल्यान लोकांक अपघातांक तोंड दिवचें पडटा. तेन्ना सरकारान हाचेर गांभीर्यान लक्ष दिवचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. ही पळयात रातच्या वेळार कशी गोरवां रस्त्यार बसतात ती. हे दृश्य फोंडे ते धारबांदोडा मार्गावयले. गोरवां अशी रस्त्यार बशिल्ले कारणान हाचो त्रास लोकांक जाता. रातच्या वेळार दुचाकीन प्रवास करतना ही गोरवां दिश्टी पडनात. ताका लागून लोकांक अपघातांक तोंड दिवचें पडटा. इतलेच न्हय तर ह्या गोरवांक लागून लोकांक जीव लेगीत वगडावचो पडिल्लो आसा. तेन्ना सरकारान हाचेर गांभीर्यान लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. रस्त्यांचेर गोरवां खूब बसतात. ही रस्त्याचेर गोरवां बसल्या पावसा कारणान कितें जाता की लोकांक तो झप्प करून काळखां दिसना काळखान आनी खुबशा हायवेंचेर असो काळोख आसा आनी पावसांक तेंचे मेन कितें जाता ते मेन रस्त्यार बसतात. सो एक तरी लोकांचो जीव हानी जाता प्लस त्या जनावरांचो बावड्यांचो जीव हानी जाता. सो गव्हर्मेंटान हेजेर कितें तरी एक बरो कितें तरी उपाय काडूं जाय, सोल्युशन काडूं जाय. खूब समाजसेवक आपले काम करतात, तांकां रेडियम पट्टे बाकीचे गजाली करतात, पूण गव्हर्मेंटान हितून स्वता लक्ष घालून कितें तरी एक कमिटी काडून जावं लोक एक कितें तरी खंयचे कामगार काडून कितें तरी करून तांकां कितें तरी उपाय करपाक जायो जेणे करून लोकांचो जीव हानी जावची ना. गव्हर्मेंटान लक्ष घालपाचें कित्याक गोरवां रस्त्यार येतात, टू व्हिलर त्रास जाता, फोर व्हिलर त्रास जायना. तर गव्हर्मेंटान जाता ते गोरवांचे कितें बंदूच करपाक खंय जावं रातचे बसतात रातचे तांकां रातचे बसतात त्रास जाता लोकांक. कित्याक आफ्रिकांनी मरता वयर आनी केरियान खंय तरी एकटो मेलो काही आपूण ते तशें जावपाक ना. ते गव्हर्मेंटान कितें तरी एक्शन घेवंक जाय गोवा गव्हर्मेंटान. फोंडा आणि धारबांदोडा तालुक्यात गेले काही दिसापासून रातची वेळार गोरवां मोठ्या प्रमाणात रस्त्यार दिसून येतात. नॅशनल हायवे तशेंच इंटरनल जे रस्ते आसा त्या रस्त्याचेर ही गोरवां बिंदास बसलेली दिसून येतात. ताका लागून टू व्हिलरांक खूब प्रॉब्लेम जाता. मेन म्हटल्यार जेन्ना पावस पडटा तेन्ना हे गोरवां रस्त्यार बसलेली दिसून येना आनी ताका लागून कितलेशेच जाण टू व्हिलर घेवन पडलेले आसात. तशेंच 4-5 दीस पयलीं संजीवनी कारखान्या फुडले वटेन नॅशनल हायवेचेर एक कारीन 4 गोरवांक धक्को दिवन तांकां 4य गोरवां मेल्लीं आसा. अशे एक्सिडेंट जायत आसात. ताका लागून गव्हर्मेंटान हेजेर कितें तरी गंभीर्याने लक्ष दिवचें अशी मागणी फोंडेचे लोक करीत आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्या. टी टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कारवाईं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.